दिव्यवाणी 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 ಪಾನ್ಸಂಕು 30-37 मंदिरान जमल्या गीता गावामधून तुका हरसिता आमचेर तुवे ओतल्या संदेशापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजान पापय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदारी मोगाळ संगा दुखांतीन आमकां सांताय आमचो बडवो सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतांगां मधूर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सगळ्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी माणसां. मोगाच्या भावांनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळच्या 18व्या आयताराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी नेमथी गरजेक वचूंक साध्य ना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागतल्या आनी तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. आमी समेस्तां खातीर एकामेकां मागून हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करूंक प्रयत्न करया. ह्या संदर्भात अर्गा आनी तेसांव पसून मीस दिता जेसी मेंडोन्सा फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगातार देवदीन फेलिसिना मेंडोन्सा हेच्यात मीस दिता फेड्रिक सल्डाना वसई वेस्ट अर्गा मीस दिता एडवर्ड मेनेजिसनी गुटाम देवदीन डेनिस डिसिल्वा हाच्या मरणाचो 22 वर्सांचो उडास कडून मीस दिता जोसेफ डिसिल्वा साकिनाका मुंबई जल्मादी संदर्भी अर्गा मीस दिता डीनल आन्ना डिसोसा हाच्या जल्मादी संदर्भार अर्गा मीस दिता अनिता दीपक डिसोसा एलेर पदव देवदीन ऑसवर्ल्ड मिरांदा हाच्यात मीस दिता टीना मिरांदा नी कुटाम अर्गा मीस दिता ग्लीना मेंडोन्सा मुंबई अर्गा मीस दिता रॉनी डिसोजा मुंबई अर्गा मीस दिता जेम्स डिसोजा नी कुटाम बेळा अर्गा मीस दिता जोसेफ सल्डाना नित्या दरवाडो अर्गा मीस दिता लॉरेन्स मिस्कित नी कुटाम सुरतकल देवदीन नॅन्सी डॉयलिन लोबो हेच्यात मीस दिता वेरोनिका लोबो मुंबई नवें घर फावूस जाल्ल्याक अर्गा मीस दिता जॉयल मोंतेरो मीरा रोड मुंबई ह्या सर्व रेद्या बसोत मागे आमा समेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास कडून तांच्या बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या सोम्याच्या जिवानपणाच्या दिसा एक कुटाम जावन आमी ताचे वेदी भोंवती जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां एवकारिस्ताच्या खाणा विशांत नियाळ करूंक उलो दिता. एवकारिस्तांत आसलो जेजू आमच्या आत्म्याचें खाण उंड्या रुपार जेजूक शेवून आमच्या आत्म्याची बुकू थांबोवचे बराबर जेजू सांगता एक जावन भावार्थान आमी वाडटा. एवकारिस्तांतल्या जिव्या उंड्या जेजूक शेवंक आमचो अत्रेक सोडोवन दी. ताचे थंय आमचो भावार्थ तीर जावं दी म्हूण मागया. आज आमी मंगळूर दिएसेसींत सांजू हांव मोरी वियांनी आयतार संभ्रमता. ह्या दिसा आमच्या दिएसेसीच्या याजका बसत आमी मागया. तशेंच आमचे दिएसेसींत देव आपोवणी सोडोवंक कृपा मागया. आज पवित्र सभा जुआ मरी वियांनी असो आयतार संभ्रमता.
जो अमरी वियांनी ह्या जगाचो पात्रो न्हू प्रती रितीन एक सादो घालतो ह्या जग जावन फिरगजीचो विगार जावन लोकांची आत्मीक तानबूक थांबलेलो ह्या जग ह्यो सर्व ह्या जगांक एक मार्गदर्शन जावन आसा. आज लोक आत्मीक रितीन तान येयला आनी बुकेला ते आत्मीक तान बगोवचें तसलें ह्या जगांची गरज आसा म्हणून पवित्र सभा ह्या मुखांतर आज आमकां उलो दिता. असले आत्मीक तान बाग निभोवचे ह्या जग आमकां भाव जावं दीत म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळ्या सुमयान तुजें उतर निरंतर आमकां तूं दिताय. तें उतर आमच्या काळ समानांत वरी नासतना तें तेस्ट फळ दिवंक सोकोना तें सुकोवन गेल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन आमी म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. मोगळ सोम्या नासतल्या कणा खातीर आमी वावुरल्या बाळटा तसल्या कणा खातीर वावरूंक आमी सुकल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मोगळ सोम्या राग मसूर द्वेश दवरनो मोतीन कपटपण दवरनो पेल्याक दुखोवनो सर्गींची वाट हांवें सोदल्या आनी ती निर्फळ जाल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दुखो दिल्लो आसा. पश्चात्तापवता आनी बक्षणे मागोवन म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवा उंचली आनी शांती ताच्या इश्ट संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं तुवें एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया घडी भर दोळे धांपया आमच्या गरजां खातीर त्या समा खातीर विशेष करून मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या साकरांक आनी साकरणींक पाव. तुका उलो मारतल्या सदां दुलोबायन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय.
जे कितें बरें तूं आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सगळी इस्रायल परसा मोइसे आनी आरोना विरोध शीन उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडिल्लो जाल्यार बरें आसते. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गांतावन उंडोचो पावस धरतलो. हर एक दीस लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायलितांचो शीन आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लावे उबोन आयले आनी तांणी तांब्याची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तांब्या भोंवतणी दवाचें दांपण पडलें. दवाचें दांपण वयर वेतस अरण्याचे भुंयचे राव्या परी कितें बारीकशे दिश्टीक पडले. ते बर्फाच्या पिठा भशेन दिसतले. इस्रायलांनी ते देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें, मान हूम, म्हणजे हे कितें ते कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइसेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हे. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जे आमी कितें आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मोकळे पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचे व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतले आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाची दारां ताणें उगडली. तांच्या काना जेवणा पावसा परी मन्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सांब पावलून एपेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अनभवत्या बरी जियेवचें न्हय. तांचें चिंतप सार नासलेलें, तांच्या गिन्यानाचेर अंकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतली शिकवण असली न्हय. दुबाव विणें जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगडणी केल्या आनी शिकवण दिल्या, तशें आसतना तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचय. तुमचें अंतस्कर आनी तुमचें चिंतप नवें जाय. देवाचें प्रतिरूप कर
रचले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जिवनात दिसता ते नितीवनपणाचे आनी देवभक्तीचे नवे व्यक्तित्व तुमी नेसय. देवाचें उतर हें. हल्लेलुया गावया ताच्या पवित्र नावान उगडी कुसारया. हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान उगडी कुसरया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या एका उतरा वरवीं तो जियेता. हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान उगडी कुसारया. हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान उगडी कुसरया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत सुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसुम्या. जेजू जावं ताचे शिष्य जावं थंय नतरले ते पळोवन लोकूस दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कपेर्नवाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेडी तरी मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदळ आयिल्लोय? जेजून जाप दिली, सदस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्हय, बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाच जाता तसल्या कणा खातीर तुमी वावरचे न्हय. बगार वावरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या कणा खातीर. हें काण मनशा पोत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर्द घाल्या. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवता तूं सगल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी सई? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी सई, इस ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानेचें तूं कसली कुणाक करून दाखयताय, कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां सर्गार्तावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी बरो सांगलेले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केले न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सदस हांव तुमकां सांगतां, सर्गीचो उंडो मयचेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सैबा उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत तसो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमावता तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, आदल्या इतार आमी देवाचे सुवार्थेंत सोम्याच्या सुवार्थेंत 5000 लोकांक उंड्या मासलें वाडलेलें घडीत आयकल्लें नियाळलें. हेच्या सुवार्थेंत ताचे उपरांतलो भाग आमी नियाळता. ताचे उपरांतल्या भागांत कितें घडटा? जेजूक आनी सिसांक लोक सोदून येता. कळ्ळें? सोदून येता. कित्याक सोदून येता? कित्याक? आनी जेजू बरें जाणा आसलो. पळया जेजूक तांणी सोदून काडटस ते म्हणाले, तुमी खंय आशिल्ल्यात आमी तुमकां सोदून आशिल्ल्या. आनी जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक सोदुल्लें म्हळ्यार कालच्या दिसा पोट भरून तुमी उंडे मासले केल्ले आनी आज परत मेळटा गाय कोण ना म्हणून तुमी सोदून आयल्यात. देवाच्या उतराक तुमी तालेवन नांत. देवाच्या उतराक तुमी लालेवन नांत. तुमी पोटाच्या कणा खातीर लालेवन आनी तानेवन आसात. देखून तो म्हणटा, तुमी नास जातल्या कणा खातीर वावुरचे न्ही.
नास जाल्यार कोणा खातीर वावुरचें न्ही तुमी बाळतात असल्या जिवीत दिवचें असल्या सदांच उरचें असल्या सर्गीच्या राजाक पावचें असल्या कोणा खातीर तुमी वावरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर ते म्हणटात तर आमी मनशा पुताक मानतात असल्यो बऱ्यो करण्यो आदारूंक कितें करी जाय कितें करी जाय. एक ग्रेस्तर नाटो जेजू लागीं आयलो म्हणलो सर्गीच्या राजा वचूंक आमी कितें करी जाय. बरे मेस्त्री तूं सात्वीक आनी सत्वादी म्हूण आमी जाणाव तर आमकां सांग सर्गीचें राज जोडूंक आमी कितें करी जाय. जेजू म्हणटा उपादेश पाळ उपादेश पाळ आसलेल्यांतलें एक दुर्बळ्या वांट उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार बरें कर हांगासर देवाक मानता तसल्यो करण्यो करूं आमी कितें करी जाय. आनी जेजू म्हणटा तुमी कांय करीचे म्हणना मनशा पुताक म्हणजे देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय तितलें केल्यार पुरो. देवाक धाडलेल्याक तुमी सतमानता जाल्यार ताचें उतर तुमी पळतात ताच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियेतात आनी तुमी बरें करना आसतात बरें करना आसतात. हिस्स ताका मानता ती करणी. तर देवान धाडलेलो तूं न्हे तुमचो म्हणटा हांव सर्गींत हांव देवान आयला म्हणून तर तुका मानता तुका आमी मान्य जाय जाल्यार तुका आमी सतमानीचे जाल्यार तुका आमी देवा सुपूत मानून घेवचे जाल्यार तूं आमकां कसल्यो विस्मितां करून दाखयताय कसल्यो करण्यो करून दाखयताय. पळय आदल्या दिसाच 5 उंडे 2 मासलेनी पोट भरून जे उरले घडयेन विसरले. सोम्याची स्तुती केल्ले सोम्या वाखाणलेले घडयेन विसरले. सोम्याची विस्मितां पळयल्ले सोम्याची विस्मितां दखल्ले घडयेन विसरले. हांगासर तर जेजूक कितलें बेजार जायना गा बळ्या. हे मनीस हांगासर नासत जाल्यार कोणा खातीर मात्र वावुरनासात बळतात जाल्यार कोणा खातीर वावुरनात देखून जेजू स्पश्ट म्हणटा देखून ते म्हणटात पळया ताणें देवान मोयजे मुखांतर अरण्यांत कश्ट दिल्या आमच्या पुर्वजांक मान्ना खावन दिलें सर्गींत हांव खाण दिलें मान्ना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता इस्रायल परसा अरण्यांतल्यान सोमकून वेताना बुकेल्ली तानेल्ल्या वेळार मोयजे मुखांतर ती देवाक शीण ओसारूंक लागली. आमी इजिप्तांत पोट भरून खावन आशिल्ल्या पोट भरून जेवून आशिल्ल्या जाय पुरतें पिवून आशिल्ल्या आमकां तान लागनासली आमकां भूक लागनासली आमी कश्टून आशिल्ल्या आमी जरबंदाचे मार खावन आशिल्ल्या बरोदीक वचें वावून आशिल्ल्या भिरांकूळ गुलामपणाची स्थिती आमची आशिल्ली पूण पोटाक जावं तानेक जावं आमकां उणें नातिल्लें आनी हांगा तुवें हाडलां आमकां कश्ट नात पूण त्या कश्टाचे आतांचे कश्ट व्हड जाल्यात. आमी भुकेतांव तानेतांव भुरगीं म्हळां ती वळवळतात इतले पुरा संदिग्ध परिस्थितीक तुवें आमकां काण घालाय. त्या देवान तुज्या सांगलें पळय ती राती पास्कांचें जेवण कर उपरांत बायसर वसा म्हणून आनी पुरा सांगलें आमी आयकलें तुज्या धर्मान आनी हांगेर राणांत आमी हांगेर मरुभुमी दिवन पडल्या आमी त्या वतांत करकाट्या वतांत त्या धावींत उदक ना खावंक ना पळय हांगासर तुज्या धर्मान म्हणून ताका शीण उसारूंक लागले ताका मारूंक गेले ते आनी देवान तांकां मान्ना खाण दिलें. मानहू म्हळ्यार हें कितें म्हण तांकां कळीत नासलें तें कितें म्हणून तें देवान दिलें व्हरतें खाण म्हणजे सकाळीच्या दोवा बरी तें धरणीर पडटालें आनी तें तांकां पळोवन अजाप जालें हें कितें म्हणून. तुमी जाणात आदी व्हडलीं रानां आसलीं कसलीं रानां कणकीचीं रानां कोताय कणकीचीं रानां चडा वचून देगेच्या गुड्यांनी वा उदक आशिल्ल्या सुवाते उदक उणें आशिल्ल्या सुवातेनी मरुभुमीनी चडा वत कणक आसताली कणकीची बोली व्हडली कणक्यो व्हडली आतां उणें जाल्यात कणक उणी जाल्या पूण कणक दिसून येना पूण ही कणक 60 वर्सां एक पोटी 60 वर्सांक एक पोटी तांदूळ दिता. कणकीचो तांदूळ म्हणटा हांव कणकीचो कणक म्हळ्यार कोता आसा बिदिरू म्हणटात कन्नडांत इंग्लिशांत बांबू म्हणटात
60 वर्सां एक पटी ह्या कणकेर तांदूळ जाता. आमच्या लोकल भाशेंत तुळू भाशेंत ताका राज्यान म्हणटात. 60 वर्सां एक पटी जावचें तें. आनी जेन्ना ती कणकेर तांदूळ जालो जाल्यार ती कणक तो तांदूळ सगळो झडल्या उपरांत कणक मरता. मागीर ती कणक थंयसर येना. खांदो पर्यंत ती मरता आनी एक मुंगो ताका येना. सगळीं नाश जाता. आनी अशें आमच्या मलगडे कितें करताले म्हळ्यार कणकेच्या बोंतोणी सगळीं तळ करून ताका शेण काडताले. मस्त कणक त्या कणकीर फुल्ल कणकीचो तांदूळ आनी त्या कणकेच्या मुळांत शेण काडताले आनी हो तांदूळ पडतालो. तांदूळ बाताबरी तो पडतालो आनी उपरांत तो कांडून मुसलान कांडून ताचो तांदूळ करून त्या तांदळान तो पीठ करून भाकऱ्यो करताल्यो. 60 वर्सां एक पोटी उपरांत ते मेळनातले. देखून मनशाच्या जिवितांत एक पोटी मात्र कणकीचो तांदूळ पळोवंक मेळटा वा भाकऱ्यो खावंक मेळटात. हांव बेलतंगडी सायक विकार आसतना त्या वर्सा बेलतंगडीच्या त्या एरियांत कणकीर तांदूळ आयिल्लो राज्यान आयिल्लें. आनी हांव एका गार्बेज मेंता गेल्ल्या वेळार तांणी बोंतोणी कणकेच्या बोंतोणी शेण काडिल्लें आनी मस्तू तांणी तांदूळ जमो करून दवरलो आनी त्या तांदळाच्यो भाकऱ्यो तांणी म्हाका दिल्ल्यो. हांवें केल्यात. पूण पळया आनी अशेंच एक घडीत इज्रायलांत इजिप्तांत थंयसर जाल्लें. थंयसर कणक आसलें लेगीत म्हाका गुर्तू ना. पूण एका रितीचें नवेंच खाण हो जायत्या वर्सां उपरांत मेळचें आसलें. आनी तें देवान तांकां प्रोवायड केलें म्हण देवान तांकां दिल्लें म्हणटात सर्गींत हांव दिल्लें तें खाण मानहू एकी तें नवें साव. आनी तें तांकां सदांच मेळटालें आनी तें खावन तांकां एक दीस पुरो जालें आनी म्हळें कितले दीस हें मान्न खावचें. खावन जीप चाप्पे जावन गेल्या. कांय तरी मास ना गी कांय तरी मासली ना गी. थंयसर आमी नैल नांचे मासली खावन आशिल्लें हांव बरें करना आनी हांगा कांयच ना. देखून सोम्यान कितें केलें तांकां सुकणीं दिली. पळया सुकणीं दिली. वसंत काळार येवची विविध काळार येवची उबोवन येवची सुकणीं थंयसर रास पडटालीं आनी ते धरून मारून खाताले. पळय म्हज्या मोगाच्या भावपणीनो कितलें दिल्यार ह्या इस्रायल परजेक पोट भरलें म्हणलें ना समाधान म्हणलें नातलें. पळया समाधान म्हणलें नातलें. केदाळा पळयल्यार शिणू सारचें. केदाळा पळयल्यार ह्या मोयचे कारुनाक दुरसोवचें. केदाळा पळयल्यार ह्या मोयचे कारुनाक फातरावंक घेचें. पळया देखून विकाळ सोरोप येवन तांकां साबलें. पळया साबलें. देवान तांकां शिक्षा दिली पूण देवान तांचो मोग केलो. पळया पूण हे इस्रायल प्रजा 40 वर्सांच्या पयणांत फकत नाश जातल्या कणा खातीर वावुरली सोडल्यार सासणी बाळतात आसल्या कणा खातीर बिलकूल ती वावुरली ना. पळया देखून मोयजे सिनाय पर्वतार गेलो. पळया सिनाय पर्वतार गेलो. सासणीक बाळतात आसलें खाण हाडच्या खातीर तो गेलो. दाऊपादेस जावन आसा अत्म्याचें खाण. सासणीक बाळतात आसलें खाण तें आनी तें खाण हाडच्याक मोयजे गेलो. पळया आनी इस्रायल प्रजा हांगासर बाल म्हणले देवाक हे वासरूंक करून भांगाराचें. पळया आपणाचें भांगार दिवन मोयजे आरोना मुखांतर भांगाराचें वासरूं करून तांणी आराधना करूंक सुरू केलें. नातल्यार आरोनाची मारता कोण ना. आनी मोयजे देंवन येता 2 बळी आनी दाऊपादेस घेवन कितें पळयता तो. पळया आनी नाश जातालें खाण सोडलां. बाळतात आसल्या खाणा खातीर वावूर नासात आनी खोटेपणांत लोबतून आसात. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजू म्हणटा आज सर्गीचो उंडो इस्रायल परजेक देवान त्या दीस दिवंक ना. बिलकूल दिवंक ना. तो पोटभरचें खाण मान्ना दिल्लें. सर्गीचो उंडो न्ही तो. सर्गींत हांव देवान आयलोलो उंडो न्ही. सर्गींत हांव देवान आयलो उंडो हांगा आसा. तुमचे मुखार आसा हो उंडो. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयलोलो जीव उंडो. आनी हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. सासनाक जेजून म्हणलें जुवांच्या वांजेलान पळयता हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयलोलो जीव उंडो. म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो. तो बुकेवचो ना. देखून पळया जेजू जावन आसा सासनीक बाळता. देखून तो उंड्याच्या शहरांत उंड्याच्या घरांत बेतलेहेम उंड्याचें घर उंड्याच्या शहरांत एक खावणेर गोरवांनी कवंसो म्हणजे आमी मनशांनी कवंसो उंडो जावन जल्मलो. उंडो जावन पळय उंडो जावन जालो खावणेर
खावण कितें खावची सुवात गोरवांक पेंड गावची तण गावची बातेन गावची पेंड गावची सुवात कुळीत गावची सुवात गोरवांक पाड्यांक आनी त्या खावणेर पळया संवसार म्हणल्या ह्या गोरवांच्या गोठ्यान संवसार म्हणल्या गोरवांच्या गोठ्यान आमच्या खावणेर आमी खावच्याक जेजू उंडो जावन जल्मलो जिविताचो उंडो आनी हो कुंडो खाता तो सासनाक जियेतलो आनी ते म्हणटात हो उंडो आमकां सदांच दी कालच्या दिसा दिल्लो पळय तो उंडो आनी मासली आज तूं म्हणटा जिविताचो उंडो आं तो आमकां सदांच दी आमकां मागीर भूक लागची ना आमी काम करीचें म्हणना आमी वताक खोंडीचें म्हणना आमी वताक थंयसर गळोचें म्हणना उंडो दी पळया जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार सामारिताची स्त्री आयिल्ली वयगी जेजून तिच्या लागीं उदक विचारलें आनी ती म्हणाली हांवें तुका उदक दिलें कशें जायत तुजो देव हांव सामारिताची स्त्री म्हाका फातरान जेयशी मारतीत आनी जेजू म्हणालो तूं दिनाका हांव तुका उदक दितां तुज्या लागीं कोळसोय ना दोरी ना कांय ना तूं कशें उदक दिताय म्हाका म्हज्या लागीं दोरी आसा कोळसो आसा बुरो आसा लाटवा तुजे कडेन कांय ना आनी जेजू म्हणटा हांवें दिवचें उदक तूं पियेशी जाल्यार आनी मुखार तुका बिलकूल तान लागची ना ती रापाक पांयां पडटा आनी म्हणटा म्हाका हें उदक दी हांव पियेतां आनी म्हाका बिलकूल ह्या बांयच्या काट्या लागीं उदक येवंक मेळचें ना पळया उदक म्हाका उदक दी आनी म्हाका बांयच्या काट्यार उदक येचें म्हूण गरज पडना पळया अत्मीक थान ती जेजू उलयता हांगा अत्मीक संगती विशांत नासतल्या त्या कणा विशांत न्ही जेजू उलयता हांगासर अत्मीक संगती विशांत नासतल्या त्या उंड्या खातीर न्ही वा कणा खातीर न्ही जेजू उलयता हांगासर अत्मीक उदका विशांत थान बगता तसल्या त्या नासतल्या तसल्या त्या उदका विशांत न्ही वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आज सासणीक बाळटा तसल्या कणा खातीर जिवंक जाय वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी हर एकल्यांनी एक आमी जिवचें आमचें पोट भरचे खातीर आमी खावचे खातीर गम्मताचें कुशाल बरी संतोशाचें जिवीत जिवोवचे खातीर मात्र आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच मोल ना कांयच दादोसकाय ना संतोश ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी मलगडेचें सांगणें आसा एल्लारू माडुदू ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हळ्यार जायना ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ म्हणलें आमी मोतीन दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या संवसारांत जियेतना पोटा खातीर उस्तुरा खातीर तशेंच बिडारा खातीर जिये जाय खंडीत पूण ताच्या सांगता सासणी बाळटा तसल्या कणा खातीर सर्गीच्या राजा खातीर आमी जिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून जेजू जिविताचो उंडो सदांच आमकां दी म्हणटात ते आनी जेजून निमाणें बरेच तरा कितें केलें उंडो घेतलो आनी तो देवा अर्गां दिलो आनी मोडलो आनी सिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची ताज्या उपरांत ताणें वायनान बरलेली काल्स घेतली देवा अर्गां दिली आनी म्हळें घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हजें रगत नव्या कराराचें सल्लो तीर करता तें तुमच्या पासून आनी सुमेस्त तुमच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून वरयलें तसलें हें म्हजें उगडासाक करा पळया आनी आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें काण निरंतरी जेजू आमकां दिवन आसा निरंतरी आमकां दिवन आसा हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एका देवाच्या उतराच्या परगटण्या वेळार पळया हें आत्मीक काण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक काण आमचे कुडीची आमच्या आत्म्याची तान बगोवचें एक निसायकी देवाचें उतर आत्मीक तान बगोवचें काण जावन आसा आनी आत्मीक आमचो बूक तामोचो काण जावन आसा येवू क्रिस्ताचें जेवण ही दोनी आमची आत्मीक तान आनी बूक निवारतात आनी ताका आमी वावरूंक जाय कोरोना लॉकडावन आसल्या वेळार आमकां इगर्जे येवंक जावंक ना आमी आत्मीक रितीन सोम्या घेवचे प्रयत्न करतले हांव अत्रेक सुकुमगार सेवतले हांव देवाचें उतर आयकून संतुश्ट जातले हांव आनी आज आमकां इगर्जे येवंक अवकाश मेळ्ळा आनी फावो ते परान हो जिविताचो उंडो आमी सेवंक जाय जिविताचो उंडो फकत हांगासर क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार सेवतना तो फकत उंडो म्हूण सेवचें न्ही जेजूचें मांस म्हूण सेवचें जेजूस म्हूण सेवचें जेजूक आमचो करून घेवचें आमी जेजू आमचें थंय एक जावचें आनी जेजू बऱ्या कामांत बऱ्या करण्यांनी सासण्याचें जिवीत जोडचें जावन आसा आमचें मिसांव जावं एक कातोलीक जावं एक क्रिस्तांव जावन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें मिसांव न्ही इज्रायल परचे बरी
नाही हांगासर आशिल्ल्या थोड्या नासतल्या कणागती वावरतल्या मनशां बरी नाही बावार्थ दडून आसलेल्या त्या लोकां बरी नाही बघार आमी बावार्थी आसून सुम्याच्या जेवणाक लालयल्ल्याने ताणयल्ले आसून सुम्याच्या उतराक अत्र गेल्ले आसून सुम्या सवे जिवन सर्गेचे राजा कुशीन सोमकोवचे सर्गेचे राज आपणून सासनाक बाळतात असलें खाण सेवन निरंतरी बाळतात असलें जिवीत जिवोवचे आमी उर्बेस्त वावराडी सॉंग सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवात आसलो आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता आमी म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदरा बापा सर्गान बेदमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या क्लेस्पताक आमच्या सम्यांक जो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभोवलो अवंकार मरयेतान जल्मलो 5 गातांनी कोसोसले ताका कुर्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पोत्तून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती सभे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तां सो एकता पदकाचें भोगसणें कुडीचें जिवानपण सासनाचें जिवीत आमेन. मगळ भावा भयणी नांव जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो हो उंडो आमी सदांच खावंक कशें येता सेवंक कशें येता आनी सासनीक बाळतात असलें जिवीत जिवंक कशें येता असलें जिवीत रुता करूं जाय कृपे देणी आनी गरजो ह्या मागण्या मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. बापा आमच्या पापसाहेबाक सर गवळी बापांक येजाकांक आनी धार्मिकांक एवकरिस्ल्या जिजूचो लागशिल्ल्यान सांगात भोगोवंक आनी आपले ताबेन दिल्या बावर तसो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुजो सांगात भोगोवंक शिकय. तांणी तुजे भिरांतीन बरोवंक आनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडच्याक सुरसुडीत जावंक आदार लाभय म्हूण लालेन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमचे दिवसीजीन सांजुआव वियन्यसो आयतार संभ्रपतना आमच्या सर येजांकासो आमी मोग करिशे कर आनी तांचे तांव लाभसो आत्मीक फायदो जोडिशे कर. प्रायवांत येजाकांक आनी संकश्टांक वळख जाल्ल्या सर येजाकांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुज्या बेसावांनी भर. तांणी येवकरिस्तेंतल्या जेजूचो सोड आनी सोड मोग कर. तांची जिणी येवकरिस्त करूंक दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी आमच्या जिवितांत जोडिल्ल्या सर बरेपणाक तुका अर्गां दिवंक आनी आमची जिवीत पेल्याच्या बऱ्याक समर्पवंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुणशितेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेसांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फल यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगतच ह्या पूर्णतलार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाय पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बरो भोवन पडी आमची सर्व कासकी करचो आमच्या अत्रेक आमची ते सावा सगळी समयाच्या सर्गीच्या बापाच्या पांय तळ समर्पिया. जे कोणा मागतान बसयलां सगळो आसकडीं तांच्या बसोवता आमी मागया. कोरोना पिडा परत आतां सगळ्यांनी सडते येता. सगळे संवसारार आतां परत सडत येता. आमच्या भारतांत ती सडते वेता. आमच्या मंगळुरांत ती सडत आसा. परत आमी जागृताय सांबाळूंक दुसऱ्या लारा संदर्भार जाल्लो अनाहूत ह्या वेळार सायना जावन शाक देवाचो आदार करपा विशेश करून आमी मागे. आमच्या सर भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळीचें सुरेस्पराच्या रक्षेचो आधार मागे. सगळींच्या भूमुगाळ बापा तुज्या मुखार उसरलेली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसांव निरंतरी आमी नासतल्या काणा खातीर धांवतांव जियेतांव भोंवतांव पूण सासणी बाळतात आसल्या काणा खातीर वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या पुता जेजूचीं उतरां आयकून त्या प्रमाणे जिवंक सासनाक सदांच बाळतात असलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागतांव.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्विस जीवन पोचे जे म्हाका दिले तुवे ओपून दिता सर्वच मोचे या बुड्या वायना सोवे घेतून सोम्या काळीस मोचे कालते बोले ते तुकर कांकय ताचेर सारके तुझे मोगान तुझ्या तुदेव. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानता तसलें साव म्हण मागाती. हेमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रपेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोर आमच्या भोवमोगाळ बाप्पा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसवानी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाची प्रथम फळां कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्का सुगोट बगूंक आमी बरवोशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी आतां संभ्रमता. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो जिवीत दिवचो उंडो जिवीत दिवचे रगत हांगासर आसा. जेजूचे मांस आनी रगत जावन उंडो आनी वायन बदलतना जें कितें आमी मागता खंडीत आमकां फावो जाता. तशें जाल्यार बवर्तान बरवशान हे पवित्र रितीन आमी वांटेली सावया. बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या वितरू जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्प्रा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाबा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी भुरगां बराबर तिका प्रतिमकान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां अनुजेश्ट खातीर मेल्या समेस्तान तुजे परसळीत मुखामोळ फळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां वार मरी देवाची मये संगती भगवंत जुजे तुजो पती भगवंत धर्मताम भगवंत जॉन मारवियानी भगवंत जूद तादेव आनी सर काळें तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपुणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन 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 आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना सदांच बाळतात आसलेल्या कणा खातीर वावरूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सुमेन शिकलेले मागणे सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेतांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतली पिडिशडेंतले आमकां निवार दये करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमची सवे आसो माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोवन जिवीतच उंडो जावन ह्या संवसारी आयिल्ली उंडो कथा तो केदिंगस बुकेव सोता नेवसना आत्मीय रितीन संतुश्ट जातलो म्हणलें उतर आस्पर्गट केली ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरें भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा ह्या सर्गेंच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानांनी गठ्यान भरल्याय सर्गेंचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पगड भावनो भयणीनो भोव भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर निरंतर मागता. माध्यम मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भक्तीन भेटयलेल्या सर्व भावा भयणी खातीर विशेश करून आमी अभिनंदन पटयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सर्वय काळी वाकण काव्यात
महिमा संसाकाळी स्वर्गाने प्रीतम रचलेली ताका जाऊ महिमा सदाकाळी सोम्या दिन वासुयांत बरो सोम्या दिन वासुयांत बरो सोम्या दिन वासुयांत बरो मोगा परिमिता सोर मोगाळ पुत्ता सोमे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां बगीन कृष्णाच्या कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.